ही लहान भुरग्यांची दोळ्यांची दुयेंसां खंयची आणि व्हॉट शूड बी अवर स्टँड इन दीस केसीस आणि हाव इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड ऑर हाव इट कॅन बी ट्रिटेड. लहान भुरग्यांची दुयेंसां खूब आसता. हल्लीच कितें जालां जर तुमी जर आज पळयशात एक टायम आशिल्लो की भुरगे 9 म्हयन्याचेरच जाल्ले सर्वायव जाताले. आज आमचे भुरगे आणि एक 1.5 kg जाल्ले सर्वायव. आज भुरगे आमचे 700 ग्राम जाल्ले सुद्धा सर्वायव जाता. ताका आमी इन्क्युबेटराचेर बी दवरता. सो जेन्ना अशा भुरग्याक आमी इन्क्युबेटर जाता तेन्ना ROP रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी म्हणून जाता. अच्छा, ही गोष्ट जाता आणि ती डिटॅक्ट आमचे रेटिना डॉक्टर करता आणि अर्ली स्टेजीस जर डिटॅक्ट केले जाल्यार ताका ट्रिटमेंट आसा. दुसरी कितल्याशाच भुरग्यांक स्क्विंट जाता, पिडियाट्रिक स्क्विंट, किंवा जल्मता म्हणून मोतुबिंदू जाता, पिडियाट्रिक कॅटरॅक्ट. आणि हे सगळें करच्या खातीर पिडियाट्रिक ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट म्हणून आसता. इज अगेन वन सुपर स्पेशालिटी ब्रांच इज ऑफ्थॅल्मॉलॉजी. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींक पयलीं तुमी दोतोर नोटीस करताले, पयलीं तुमकां कितलेशेच लोक स्क्विंट दिसताले. बरोबर. आज तुमकां इतले दिसता ना. प्रॅक्टिकल दिसच ना. ते कित्याक तर आज हांकां ट्रिटमेंट आसा आणि हो जर ट्रिटमेंट भुरगेपणान जर तुमी केलो जाल्यार डेफिनेटली ताचो रिजल्ट बरो आसता तुका. आणि लोक आज काळजी घेता. आज फॅसिलिटी आसा, गव्हर्मेंटान आसा, प्रायवेटान. पयलीं फॅसिलिटी नासली आणि लोकां कडेन परवडय नासलें. सो हे गोष्टी आज तुका खूब जाल्ले आसता.